पयलीं इंटरनॅशनल योगा डे जागतीक योगा दिसाचे खूब उलोवणी परबी खूब ही अभिमानाची गोष्ट की आमचे जे प्रेरणादायी आणि आमचे व्हेरी व्हेरी सक्सेसफुल आमचे प्रायम मिनिस्टर माननीय मोदीजी हांच्या प्रयत्ना खातीर आमचे फायनली UN आमचे युनायटेड नेशन्स आसा तांणी परवानगी दिवन मान्यता दिवन आमचे 21 जून आंतरराष्ट्रीय योगा दीस मनोवपाचे एवरी इयर साजरो करपाचे जगभर हे हाजी परवानगी दिली मान्यता दिली म्हणटकच ही खूब अभिमानाची गोष्ट आमच्या भारत देशाक की आमचे माननीय प्रधानमंत्री खातीर हो इंटरनॅशनल योगा डे आमी साजरो करतात एवरी इयर भारतान करतात पण मोर दॅन 180 कंट्रीज आतां आमी पळयतात की साजरो करतात आनी 180 कंट्रीजान योगा इम्प्लिमेंट केला तांचे मदीं सो ही आमकां खबर आसा की योगा म्हणटा ते भारतांतल्यान निर्माण जाल्या आमचे जे ऋषी मुनी आसा हजारो वर्सां पयलींचे हे ऋषी मुनींनी आमचे योगा तांचे जिवनान इम्प्लिमेंट करताले आनी तांच्या इतले वर्सांतल्यान आतां आमी पळयतात की आमी जे भारत देशांत ही आमची संस्कृती ही आमची दायज आमचो वारसा आनी ही संस्कृती आनी आमचे दायज आनी फुडें वेल्यान राष्ट्रभर जालेच अंतरराष्ट्रीय आमचे इंटरनॅशनली आमी हाजो प्रसार जाला प्रचार जाला आनी खूब ही अभिमानाची गोष्ट की आमचे माननीय प्रधानमंत्री खातीर 2014च्यान हे आमी घडोवन हाडला आनी आमकां खबर आसा योगा ही फक्त एक दीस करून योगाचो फळ आमकां मेळना आमी प्रत्येक दिसा म्हाका दिसता एक अर्द तास आमच्या जिवनान आमी योगा खातीर एक टायम दिवपाक जाय कित्याक जेन्ना आमी आज योगा करताले तेन्ना आमी पळयलें आमचे खंय हात घट जाला खंय पांय घट जाला खंय कमर घट जाला आनी कोणा कडेन तितले योगा करपाक जाता तितले फ्लेक्सिबिलिटी आसा सो हे जेन्ना तर डेली तर योगा आमी करतात आनी अर्द वर पसून एक योगा खातीर दिले ताका तुका कितें इक्विपमेंट लागना कांय ना घरा आपल्या रुमान बसून एक मॅट घाले एक चादर घाले आनी तूं घरा विथ झिरो कॉस्ट म्हणटा तशे योगा करपाक शकता आनी सगळ्या कडेन आतां मोबायल आसा कोणाक आसना खबर ना कोणाक तर वचून क्लास शिकपाक तर अफोर्ड जायना जाल्यार सगळ्या कडेन तर मोबायल्स आसा युट्यूबाचेर 100 आतां क्लासीस आसा एक युट्यूबाचेर तर बरे पैकी तर कोणाचे टिचराचे तर एक ऑन केले ते पळोवन आमी घरा बसून आमचे योगा फक्त एक अर्द तास कामा वचचे पयलीं तर एक अर्द तास कित्याक आमचें जिवन सद्या कशें जालां धांवपळीचें धांवपळ सगळे टेन्शनाचे इतलो स्ट्रेस आसता आमच्या जिवनान सो ताचे खातीर योगा म्हणटा ते फक्त एक व्यायाम न्ही तर आमचे म्हाका दिसता शरिरा खातीर आमच्या मानसीक स्थिती खातीर आमचे निरोगी जावपाक शरिरी बी आनी मनूय बी निरोगी जावपा खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट की आमी हे योगा आमच्या आयुश्यांत हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी एक संवयशी करपाक जाय आनी योगा बरोबर सकाळीं उठले की योगा केलो की कसो टायम मेळटा तसो की सांजचे आयले कामांतल्यान योगा केलो पण एक अर्द तास दिवपाचे तातूंत आमी व्यायामूय करता आनी तातूंत आमी प्राणायामूय करता म्हणटकच तातूंत कितें जाता सर्क्युलेशन बॉडीचें बरें जाता एक निरोगी जिवन जगपा खातीर आनी आमी म्हणटा की विकसीत भारत जाता जाल्यार विकसीत तर भारत जावपाक जाय विकसीत गोंय जर जावपाक जाय जाल्यार प्रत्येक नागरीक आमी निरोगी आसपाक जाय आनी निरोगी नागरीक म्हणल्यार एक समृद्ध राज्य समृद्ध देश आनी आमी जेन्ना निरोगी जातली म्हाका दिसता योगा खातीर एक खूब योगाचो हातभार आसतलो प्रत्येकाक निरोगी करपाक आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे भाशणांत तुमी आयकलें कशें 40 वर्सांचेर तुमी 20 वर्सांची तुमचे कडेन शक्ती आसपाक जाय 50 वर्सांचेर 30 वर्सांची शक्ती आसपाक जाय म्हणटकच जी फ्लेक्सिबिलिटी आसुनी की योगा फॉर हेल्थी एजींग म्हणटकच आमी जेन्ना आमचें वय वाडटा पण आमची फ्लेक्सिबिलिटी आनी जे आमी 20 वर्सांचेर करपाक शकताले ते आमी 40 वर्सांचेरूय करपाक पावपाक जाय 50 वर्सांचेरूय करपाक पावपाक जाय बिकॉज ही गरज अत्यंत गरज आसा की योगा आमच्या भितर आमी आमची जिवनशैली
म्हणल्यार एक संवय जावपाक जाय योगा म्हणटा तें आमचे मानसीक स्थिती खातीर आनी आमचे आरोग्या खातीर आनी योगा करतना आमी याद दवरपाक जाय की योगा बरोबर आमचे जे परिसर आसा तो स्वच्छ आसपाक जाय आमचे पर्यावरण आसा ते स्वच्छ आसपाक जाय ती एक म्हाका दिसता इंटरकनेक्टेड आसा जेन्ना आमी योगा करता जेन्ना ब्रीथ करता आमी तेन्ना ऑक्सिजन लेवल्स आमचे कितें ते केन्ना जातली जेन्ना आमची झाडां पेडां बरी पैकी आसतली आमच्या भोंवतणी आनी तेन्नाच आमकां बरें पर्यावरण आमचें फ्रेश एनवायरमेंट मेळटलो तेन्नाच एक म्हाका दिसता आमची जी एक म्हणजे हे जाता तें की स्वच्छ आमचे परिसर आनी आमचे निरोगी हे जाल्यारच म्हाका दिसता आमी एक निरोगी आमी प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण स्वच्छ आनी जाल्यारच म्हाका दिसता आमचे खऱ्या अर्थान समृद्ध जातलें आमचो राज्य आनी आमचे देश आनी हे जावपा खातीर प्रत्येकान आमी निरोगी रावया सक्षम जावया सशक्त जावया आनी आमचे देश समृद्ध करूया आनी एक प्रार्थना करूया आनी एक ठामपणान एक हे करूया की आज की आमी प्रत्येक दिसा आमचे एक अर्दवर दीस दितले आमच्या खातीर आनी योगा जे आमच्या आयुश्यांत आमी योगा इम्प्लिमेंट करतले आनी एक ताजो परिणाम आमी पळयतले की आनी एक 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी आमच्या आयुश्यांत कसो जातलो तो सो जशें माननीय मोदीजीन सांगलां तांणी फक्त एक दीस 21 तारखेक योगा न्ही पण प्रत्येक दीस आमचो योगा आसपाक जाय आनी आमी प्रत्येक दीस एक अर्द तास आमचे खातीर दिवया निरोगी जिवना खातीर आनी सगळीं मेळून आमचे जे भारतान हे प्रमोट केला इंटरनॅशनल योगा डे आनी प्रत्येक राज्य आज प्रमोट करता ते आमच्या जिवनान आमी प्रमोट करया आमच्या राज्यांनी प्रमोट करया पंचायत वायज तुम्ही प्रमोट करात बूथ वायज तुम्ही प्रमोट करात आनी बरे पैकी आमचे योगा आमच्या प्रत्येकाच्या जिवनान आमी इम्प्लिमेंट करया परत एकदा तुमकां योगा दिसाची खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा वळखणी परबी आनी परत अशेंच एकत्र आमी फुडल्या वर्सा 21 तारखेक मेळटा देव बरें करूं. आयुष बोर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक काउन्सिल अर्बन सेंटर वास्को आणि रवींद्र भवन वास्को हांच्या जोड पालवान आज योग दिनाचो आज कार्यक्रम आशिल्लो समेस्त लोकांक हांव पयलीं सगळ्या योग दिनाच्यो हांव शुभेच्छा दितात आनी आज गोंयान नाल्यार देशानूच न्ही जाल्यार आज जगभरान आज योगाच्या मोठ्या प्रमाणात आमी हो दीस आमी साजरो करतात आनी जशें आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हो एक आमकां एक संद दिली सगळ्यांनी म्हणजे आयचो एकूच दीस न्ही योगा हो म्हणजे आमच्या जीवन पद्दतीचो एक भाग जावचो आनी योग करत आमी रावचे जेणे करून आमी हेल्दी बॉडी आमचे हेल्दी मायंड उरतले आमच्या फुडल्या पिळगेक जाका आज करपाक गेल्यार खंयच फासी आसता कांय ना सो तांकां पसून आमी ह्या योग पावसान मेन स्ट्रिमीक हाडप जाल्यार म्हाका दिसता तांचेय चित्त तांचेय कॉन्सन्ट्रेशन तांचेय बॉडी हेल्दी उरतली आनी त्या खातीर हो योग दीस आमी आज सगळे कडेन मनयतात सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन करता आमच्या देशाचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे जाणें हो योग दिन आज जगान पावयलो आनी भारताचें नांव जगाचेर वयर गेलें योग पद्दती ही आमची सगळ्यांत पारंपारीक एन्शंट हें आसा आमचे ऋषी मुनी योग करून 100 वर्सां जगले आनी तीच जगणें हेल्दी एजींग जावचें म्हणून आमच्या आरोग्य मंत्रीक दिसलें ताच्या खातीर आयचो योगाचो थीमूय तशी आसा योगा विथ हेल्दी एजींग म्हणून म्हणजे सगळ्यांनी हें करचें एक दिसाचो न जाता आमच्या जीवन पद्दतीचो एक भाग जावचो आनी आमी नियमीतपणान म्हणटा तशें योग हो करचो आनी निरोगी रावचो.
डे आज अख्खे जगाक मनयता, खास करून आमच्या भारत देशात आमी आमकां हिंगा चिकाली पंचायतीन हांगा जे आमी योगा डे मनयता इतली उत्साह दिसता. हे एक बरी गोष्ट जावन आसा की लोकां आपल्या हेल्थाची काळजी आसा. हेल्थ इज वेल्थ म्हणून सगळे जाण इतले व्हडले संख्येन हे योगा डे प्रोग्रामा हांगा हाजीर जाला. हे दाखोवन दिता की आमचे माननीय प्रधानमंत्री जे आसा नरेंद्र मोदीजी तेजो संदेश, तेजी मेसेज हेल्था बद्दल आणि सगळे आमचे 140 करोड भारतीय जे नागरिक आहात तांकां पावता. आमच्या गोंयानूय पावला म्हणून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय एक रिकॉर्ड ब्रेक जावचे म्हणून तेजी प्रयत्न आसात की हेजे हेतू कितें, हेल्थ आसल्यार सगळे आसात. हेल्थ तरी ना, भलायकी तरी मनशांची सारकी ना जाल्यार सगळे बिगडटात. ताका लागून आमी सगळ्यांनी आमची हेल्थाची काळजी घेवपाक जाय. आणि हांगा आमचे बाब मांद्रेकर, बाय गीता तांडेल जे योगा क्लास घेतात हांवें तांकां मुद्दम सांगलें चडूय कॉम्प्लिकेटेड आनी डिफिकल्ट जे आसनां आसात ते दाखयनाका. जे प्रॅक्टिकल घरा कडेन लोकां हांगासून वचून करतले ते दाखय. आनी खरेंच तेणी बरे क्लासीस घेवन म्हाका दिसता हेजो फायदो आनी हेजे बरे भाशेन उपयोग घरा कडेन आमचे सगळे जाण करतले. माझ्या बरोबर उपस्थित सरपंच कमलाप्रसाद यादव आसा, ऐश्वर्या कोलगांवकर आसा, डेप्युटी सरपंच बाब सचिन चोगले आसा, मंडळाचे प्रेसिडेंट, आनी आमचे सगळे वांगडी मंडळान आसून दी, आमचे पंचायतीन आसून दी, हे भाशेन सगळ्यांनी तरी योगदान दिल्यार तुमचो कार्यक्रम सक्सेसफूल जाता. हेल्थ सुद्धा प्रमोट करपाचो हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जाता. आयज इंटरनॅशनल योगा डे आमी सेलिब्रेट करता आणि त्या निमतान आयज आमी आमच्या मुरगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज आमी आमच्या आख्या सगळ्या लोकां बरोबर हो इंटरनॅशनल योगा डे सेलिब्रेट करपाक आमी सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी 2014 जेन्ना तो प्रायम मिनिस्टर जालो तेन्नासून तेणें इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून हो सेलिब्रेशन करपाक आमी स्टार्ट केलें. आनी तेच्या उपरांत आयज केन्नाच हो योगा डे सेलिब्रेशन जायना. आयज हे आख्या वर्ल्डा भितर ऑलमोस्ट 177 कंट्रीसाच्या भितर हो योगा सेलिब्रेशन जाता. आयज योगा हो सगळ्या देशान, आमचो देश न्हू बाकीचे सगळे जगान हो एक्सेप्ट केलेलो आसा. आनी आयज आमी पळयता सगळे कडेन आख्या जगा भितर हे योगा म्हणटा ते एक पावरफूल हे जाल्ले. हेजे मेन कारण म्हणल्यार आपल्या स्वताच्या शरिराक लागून, आपल्या हेल्थाक लागून. आयज आमी जेन्ना म्हणटा आमचे हेल्थाची केअर घेवंक जाय, आमी त्याच बरोबर योगा तुका हेल्थाक तुका बरें आसा त्याच प्रमाणे मेंटली तुका तेजो फायदो आसा. सो तेजे लागून आयज आमी सगळे पळयता. आनी जे आयज आमकां हांगा जे इन्स्ट्रक्टर आसलेलो बाब दामो गोवेकर, आनी हो भुरगो आमचो जो मुरगांवचो आसा आनी हो आमचो योगाच्या भितर एक्सपर्ट आसा. आनी तेजे आख्खे स्टुडंट्स कित्याक तो हांगा क्लासीस घेता, कितलींशीं भुरगे तेजे कडेन शिकपाक येता आनी तेवूय बीन ते फ्री ऑफ फीस ते क्लासीस घेता. म्हणजे तेवूय सोशल वर्क करता. आणि ते सगळे जाण आमी पळयता कितें ते कितले कडेन पार्टिसिपेट जाता, कितलीशीं तेंच्यांनी मेडल्स हाडटा जे आमचे स्टेट लेवलाचेर, नॅशनल लेवलाचेर. आतां तेंचो प्लॅनिंग आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयपाचो. फक्त तेंचो एक म्हणटा तांकां जो सपोर्ट आसा तो मेळना. सो तेजे लागून आमी सदांच तांकां सपोर्ट प्रोवायड केलेलो आसा आनी हे फुडें सुद्दां आमी तांकां सपोर्ट करतलो. हांव सांगता तेजे आख्या टिमीक की असोच वावर करा, कित्याक तेंचे कडेन एक बरी एक्सलंट टीम आसा, बरे भुरगे आसा. आनी आयज आमी हो जो योगा डे सेलिब्रेट करतना आमी सगळे आमच्या पार्टीचे तर्फे, आमचे योगा एसोसिएशनाचे तर्फे, तशेंच आमचे डायरेक्टर ऑफ आयुष गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेच्या तर्फे आमी हो आयोजीत केलेलो आसा. हांव मागता की आमी सगळ्यांनी लोकांनी आमच्या मुरगांवच्या तशें आख्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी योगा हो आपल्या लायफान डे टू डे प्रॅक्टीस करचो. कित्याक योगाचे बाबतींतसून आयज आमी पळयता कितलेशे रोग दुयेंसां ही पयस जाल्लेले आसा. आनी म्हाका दिसता हे सगळ्या लोकांनी हो एक्सेप्ट करपाचो आसा. आनी हांव आमच्या आख्खे दामू गोवेकर जो इन्स्ट्रक्टर आसा तेच्या आख्या टिमीक धन्यवाद म्हणटा जो तेंच्यांनी आयज आमकां हांगा हो सेलिब्रेशन करपाक योगदान दिलो. आनी तेंच्या फ्युचराक लागून तेंकां ऑल द बेस्ट.